मुंगलार 17 ऑक्टोबर आंतोकीचो भागिवंत इनास सोमोरोन मुखेल बोल तुमचे कोडे आसा तांतले काडून दोन दान दियात आनी पोलेयात तुमचे सवे नितोल जातोले. नियाला कादार म्हजी एक इश्टी जेजूचो चोड मोग कोत्ताले. देवाचे उतर वाचून ते सदांच दुसऱ्यांक बरें करूंक शिकयताले. तिच्यान केन्नाच पासकोळपण नासलें, कोणाचेच ते वायट चिंती नासले. तिका पवित्र संस्काराचो खूब मोग आसलो. पवित्र संस्काराशी जायतो वेळ जेजूक सांगाताक सारताले. जेजू पासत कितेंय करूंक तयार आसलो. गरीब लोकांचो खूब मोग आनी हुस्को तिका आसलो. आपल्या लागीं जाता तो आदार दिताले. आपल्याक उणें करून 4 पिडेवंतांक व दुबल्यांक 2 दिसा जेवण ते दिताले. जेजू फारिसेवांक कितें सांगता तें आमी जाणा जावंक गरज आसा. भायल्यान तुमी कितलेंय नितोल आसूं पूण भितरल्यान मेली आसात म्हूण जेजू फारिसेवांक सांगता. आपल्या काळजांत मेलें आसतना आमी दुसऱ्यांक तें बोटां दाखयतात. दुसऱ्याचो कोपरो करतात पूण आपूण उदार जायनात. आमच्या जिवितांत आमी कशी वागताव काय? दुसऱ्याचे वायट उलोवन खोबरो करून आमी आमचें जिवीत सारताव काय? आमी आमकांच नितोल करुया. बरी मनशां जावन मोगान आनी काल्तिकायेन दुसऱ्या ताव वागुया. फावो त्या मोगान आनी आपुरबायेन कसलेंच वायट नासतना आमचें दोन दान दिवया. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान खातीर आमी दुसऱ्यांक बरें करुया. म्हजो थाराव दुसऱ्यांक कितें सांगतात तें म्हज्या जिवितांत दिसून येवं आनी दुसऱ्यांक आदाराची जावंक वावूरतली.